नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. देशाची फाळणी करपी फाळणी वेदना दीस आयज पुराय देशात पाळ्ळो. स्वातंत्र्यताये खातीर बलिदान दिल्ल्या देशवासियांक मानेस्तांनी ओपली आर्गां. एकोणऐंशाव्या स्वातंत्र्यताय दिसाच्या पूर्वसंध्येर आयज सांजे 7 वरांचेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू देशवासियांक दितल्यो संदेश. नवी दिल्लींतल्या आपल्या भेटेत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केंद्रीय मंत्री अमित शाह आनी जे.पी. नड्डा हांची घेतली भेट. स्वातंत्र्यताय दिसाच्या निमतान पणजे कदंब बस स्थानकाचेर आयोजीत केल्ल्या फाळणी उगडास दिसाच्या प्रदर्शनाचें आयोजन मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें उक्तावण. आनी देशाच्या उत्तर भागात उटंगराच्या पावसाक लागून लोकजिणेचेर जालो परिणाम. जम्मू काश्मीरांतल्या तिस्तेवाड वाठारांत ढगफुटीक लागून 12 जाणांक आयलें मरण. मजत कार्य आसा झुजा पावंड्यार. आनी आतां खबरो विस्तारान. आयज 14 ऑगस्ट. आयचो दीस पुराय देशात फाळणी वेदना दीस म्हणून पाळटात. भारतात स्वातंत्र्य मेळ्ळें मात ते खातीर लाखांनी भावा भयणांक विस्थापीत जावचें पडलें आनी हजारांनी भारतीयांनी जीव वगडायलो. हो दीस आमकां फाळणींतलो संघर्श, दुख्ख आनी बलिदानाची याद करून दिता अशें राजकीय फुडाऱ्यांनी म्हळां. एकचार, सामाजीक एकवट आनी सबलीकरण तिगोवन दवरपाची उर्बा ह्या दिसात आमकां मेळटा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आनी हेर मानेस्तांनी आर्गां ओपली. निवृत्त कर्नल हरिसिंग शेखावत हांणी फाळणी दिसा विशीं अदीक म्हायती दिली. पहले हम मरेंगे, उसके बाद में आप पर कोई आंच आएगी. लेडीज को हमने हमारे परिवार वालों ने अंदर भेज दिया और बाकी जो हमारे गांव के आदमी थे उसमें मुसलमान भी थे और दूसरे समाज के भी थे, उनको संरक्षण दिया. जोधपुर के अंदर हमारे बोला गया हमारे कमांडिंग अफसर को कि आपको पाकिस्तान में करीब 80-100 किलोमीटर जाकर उनके कम्युनिकेशन सेंटर, उनके हेडक्वार्टर को बर्बाद करा. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू देशाच्या 79व्या स्वातंत्र्यताय दिसाच्या पूर्वसंध्येर आयज सांजे 7 वरांचेर राष्ट्राक संबोधीत करतल्यो. तांच्या उलोवपाचें थेट प्रक्षेपण दूरदर्शन आनी आकाशवाणीच्या सगळ्या केंद्रांवयल्यान जातलें. सुरवेक हिंदीत आनी ते उपरांत इंग्लीश आनी सगळ्या प्रादेशीक भाशांनी ताचो अणकार जातलो. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज राष्ट्रपती भवनांतल्या अमृत उद्यानाच्या वर्सुकी महोत्सवाचें उक्तावण करतल्यो. हे उद्यान 16 ऑगस्ट ते 14 सप्टेंबर मेरेन सकाळी 10 ते सांजे 6 वरां मेरेन लोकां खातीर उक्तें आसतलें. 29 ऑगस्ट ह्या राष्ट्रीय खेळां दिसा निमतान खेळगड्यांक जाल्यार 5 सप्टेंबर शिक्षक दिसा निमतान शिक्षकांक ह्या उद्यानांत प्रवेश मोफत आसतलो. उद्यानाच्यो अधिकारी नाविका गुप्ता हांणी अदीक म्हायती दिली. इस बार एक नया अट्रैक्शन है बैबलिंग ब्रुक, जो कि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा देखने के लिए. इसमें हमारा मिएंडरिंग वाटर स्ट्रीम है एक झरने की तरह और उसमें स्टेपिंग स्टोन्स हैं और बहुत सारे फीचर्स हैं. इसके अलावा फ्लोरल क्लॉक है जो कि इससे फ्लावर्स से ही बनी हुई है, लेकिन वो एक्चुअली वर्क करती है एंड काफ़ी बहुत देखने में अट्रैक्टिव है. और कई वैरायटीज़ के फ्लावर्स हैं, प्लांट्स हैं. और हमारा जैसे जो अट्रैक्शंस हर साल भी होती हैं वो तो हैं ही, जैसे बॉन्साई गार्डन है. हर्बल गार्डन की जगह एक प्लूमेरिया गार्डन है जो इस बार हम लोगों ने ओपन किया है. वो भी एक नया अट्रैक्शन है जो लोग देख सकते हैं. दिव्यांगजन के लिए भी कुछ चीज़ें और हमने शुरू की हैं. वो लोग भी इसका गार्डन का आनंद ले सकते हैं. उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी अगर वो भी आके भ्रमण करना चाहते हैं. भारत स्वातंत्र्याच्या 79व्या वर्सुकी दिसा निमतान फाल्यां राष्ट्रीय पावंड्या वयली मुखेल कार्यावळ नवी दिल्लींतल्या लाल किल्ल्याचेर आयोजीत केल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं राष्ट्रध्वज उबारपाची कार्यावळ जातली. उपरांत संचलन, कवायती आनी मानवंदना ह्या सारकिल्ल्या कार्यावळींचें आयोजन जातलें. स्वातंत्र्यताय दिसाच्या कार्यावळींत कसल्याच तरेची बाधा येवची न्हय हे खातीर पुराय दिल्लींत कर सुरक्षा वेवस्था तैनात केल्या. ड्रोन यंत्रणेवरवीं खर नदर दवरपाची लेगीत वेवस्था ह्या निमतान केल्या. देशभरात लेगीत खर सुरक्षा वेवस्था तैनात केल्या.
नवी दिल्लीत येरादारी नियंत्रित केल्या. दरेक वाहनांची तपासणी खर पद्धती सुरू आसा. केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डा हांणी आयज नवी दिल्लीत आयोजित केल्ल्या वायब्रंट विलेज कार्यावळीत मार्गदर्शन केले. नवी दिल्लीत विज्ञान भवनात आयोजित ह्या कार्यावळीत देशभरातल्या खेडेगांव वाठारांतल्या लोकांनी वांटो घेतिल्लो. खेडेगांव वाठारांतल्या लोकांची जीण बरी जावची हे खातीर आपले सरकार वावुरता अशें मंत्री नड्डा हांणी ह्या वेळार सांगलें. ये जो सोच है, ये सोच आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत दूरगामी सोच को उन्होंने कार्य रूप दिया है. हमारे बोलचाल की भाषा में हम कहते थे लास्ट विलेज ऑफ द कंट्री, ऐसा हमारी बोलचाल की भाषा थी. और इसी बोलचाल की भाषा के कारण हमारी सोच भी इसी प्रकार की थी कि लास्ट विलेज. उसको प्रधानमंत्री जी ने परिवर्तित किया. वो अब लास्ट विलेज नहीं है, वो फर्स्ट विलेज ऑफ द कंट्री है. तो पहला गांव है. और इसलिए वाइब्रेंट विलेज को किस तरीके से फिर से ताकत दी जाए और किस तरीके से उनको मुख्य धारा में शामिल किया जाए और उनके जीवन को कैसे सुगम बनाया जाए, अच्छा बनाया जाए, ईज ऑफ लिविंग हो, इस बात की चिंता करने की जो उन्होंने पहल की है उसके लिए हम सब लोग उनके धन्यवादी हैं. और उन्होंने इसको प्रथम गांव के रूप में परिवर्तित करने का काम किया है. आपल्या अपेस लिपोवपा हेतान पाकिस्तान भारता आड चुकीची विधानां करता ताचेर आयज विदेश मंत्रालयान तिडक उक्तायल्या. पाकिस्तानान विधानां करता आसतना संयम बाळगुचो अशें विदेश मंत्रालयाचे म्हणयारे रणधीर जयस्वाल हांणी स्पश्ट केलें. ते आयज नवी दिल्लीत पत्रकार परिशदेंत उलयताले. पाकिस्तान आनी भारताचे नाते शांततायेचे उरपा खातीर भारत यत्न करत आसा अशें तांणी मुखार उलयतना सांगलें. See, our position on the conflict has been clear and consistent. There has been no change. We continue to call for a ceasefire, unconditional release of all hostages, continued supply of humanitarian aid to the people of Gaza, and we stand for a two-state solution. So there is no change. Our position is clear and consistent on this particular issue. खबरापत्रात आता घेऊया एक लहानसोच विसव. देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नेशनल पर. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर. उपरांत पळोवया मुखावेली खबरो. गोंयांतल्या 700 भारतीय राखीव दळाच्या कॉन्स्टेबलांनी आसामांतल्या देरगांव हांगाच्या लाचीत बोरफुकन पुलीस अकादमीत प्रशिक्षण यशस्वीपणान पुराय केले. मंगळारा जाल्ल्या पासिंग आउट परेडात मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, गोंय पुलीस महासंचालक आलोक कुमार, आसामाचे मुखेलमंत्री हेमंत विस्व शर्मा आनी हेर अधिकारी हाजीर आशिल्ले. ऑक्टोबर 2024 सावन ह्या पंगडात 569 दादले आणि 131 बायला पुलीस प्रशिक्षक ह्या प्रशिक्षण कार्यावळीत वांटेकार जाल्ले. पासिंग आउट परेड कार्यावळीत प्रशिक्षित
IRB जवानांनी मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांका शिष्टाचारा प्रमाण मानवंदना दिली। ह्या कार्यावळीत आसाम, मणिपूर आणि गोय पुलीस दळांतल्या जवानांनी वांटो घेतिल्लो। संचलन, सोपूत विधी, बक्षीस वितरण आणि पॅथर ऑन व्हील्स ह्या खासा पंगडान प्रात्यक्षिका लेगीत केली। IRB जवानांच्या आसामात जाल्ल्या पासिंग आउट परेड कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी जवानांक मार्गदर्शन केले। शिस्त, समर्पण आणि कठोर परिश्रम आपणावन प्रामाणिकपणान लोकसेवेचे कर्तव्य बजावचे अशें आवाहन मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार केले। तुमकां सगळ्या जाणांक मेळ्या उपरांत खरोखरूच म्हाका एक आनंद व्यक्त करीन दिसता। आमी सगळे जाण नव भारताच्या निर्माणी खातीर सदोदीत सातत्यात काम करतले। आमी तशें म्हणटा की स्वच्छ गोय, सुंदर गोय, सुरक्षीत गोय आणि हे सुरक्षीत गोय दवरपा खातीर तुमचो रोल हो सगळ्यात महत्वाचो आसा। म्हाका विश्वास आसा की ज्या तरेन तुम्ही 700 जाणांनी हांगासर ट्रेनिंग घेतल्या त्या येता त्या फुडल्या पिरियडात तुम्ही स्वच्छ गोय, सुरक्षीत गोय दवरपा खातीर सदोदीत तत्पर आसतले। हांव आसाम सरकारचे आणि आसामचे मुख्यमंत्री डॉ. हेमंत बिस्वा शर्मा हांचे खूब खूब आभार व्यक्त करता। नवी दिल्लीतल्या आपल्या भेटेत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि भलायकी मंत्री JP नड्डा हांची भेट घेवन वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा केली। गोय विधानसभे खातीर ST मतदारसंघ राखीव दवरपाची तरतूद आशिल्ले विधेयक लोकसभेत आणि राज्यसभेत मानून घेतल्या खातीर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी राष्ट्रीय फुडाऱ्यांचे उपकार मानले। भलायकी मंत्री JP नड्डा हांचे कडेन मुखेलमंत्र्यांनी गोय वैजकीय महाविद्यालया खातीर MBBSच्यो 50 सुवातो वाडोवपाची मागणी केल्या। तशेंच गोय सरकारान आपणायल्ल्या म्हजें घर ह्या येवजणेच्या उक्तावणा खातीर मुखेलमंत्र्यांनी गृहमंत्री अमित शाह हांकां निमंत्रीत केल्ल्याचें सुत्रां कडल्यान कळटा। सांगें मतदारसंघातल्या लाडली लक्ष्मी आणि घर आधार येवजणेच्या लाभार्थ्यांक समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी मंजुरी पत्रां वितरीत केली। सांग्यातल्या आपल्या कार्यालयात लाडली लक्ष्मीच्या 60 लाभार्थ्यांक आणि गृह आधार येवजणेच्या लाभार्थ्यांक तांणी मंजुरी पत्रां भेटयली। गोंय सरकाराच्या बायलां सशक्तीकरण कार्यावळीक बायलांनी तेंको दिवचो अशें आवाहन ह्या वेळार मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी केलें। आयज आमकां आनंद जाता की म्हज्या मतदारसंघातले एकाच बरोबर 50-60 लाडली लक्ष्मीच्या युवतींक आयज ताचे 1 लाख रुपयाचे वितरण जाता। आयज म्हाका एक बरी म्हणजे सरकाराच्यो अनेक योजना आसात जे गृह आधार आसा ताचें आयज वितरण जाल्लें आसा। प्रत्येक महिलेक ताच्या खात्याचेर म्हयन्याच्या अंत 1,500 रुपया नियमीतपणान वतात। आमची दुसरी स्कीम आसा सोशल वेलफेअराची जाचो हांव मंत्री आसा ते प्रत्येक म्हयन्याक आमचे जाणटे लोक आसात तांकां 2,000 रुपया वतात। प्रत्येक म्हयन्याक DSS स्किमींतल्यान आमच्यो ज्यो विधवा भगिनी आसात तांकां जर तांचे भुरगे 21 वर्सांच्या सकयल आसा जाल्यार तांकां 4,000 रुपया मेळटात। सामान्य विधवा भगिनीक 2,500 रुपया मेळटात जांचे भुरगे व्हडले जाल्ले आसात। आमच्यो अनेक DDSSY म्हणून आसा खंयच्याय प्रायवेट हॉस्पिटलान गेल्यार पसून आमचे एखादे वेळ आमी दुयेंत पडले जाल्यार ती बिलां आमचे सरकार फारीक करता। अश्यो अनेक स्किमी डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या नेतृत्वा खाली आयज संपूर्ण गोंयभर राबयल्यो वतात। दक्षिण गोय तंबाखू निवारण केंद्र आणि केंद्र सरकाराचे भलायकी सेवा संचालनालय हांच्या जोडपालवान मडगावच्या दक्षिण गोय जिल्लो रुग्णालयात राज्य पावण्यावयल्या खासा कार्यशाळेचे आयोजन केले। नवी दिल्लीतले वायटल स्ट्रॅटेजिस्टचे डॉ. अमित यादव, दक्षिण गोय जिल्लो हॉस्पिटलाचे वैजकीय अधीक्षक डॉ. राजेंद्र बोरकर, STCC सल्लागार डॉ. चैताली मणेरकार, विस्तार शिक्षक विशाल गावकर आणि गोवा कॅनाचे रोलंड मार्टिन्स हे ह्या वेळार हजर आशिल्ले। राज्यातल्या वेगवेगळ्या संस्थानांच्या प्रतिनिधींनी ह्या कार्यशाळेत वांटो घेतिल्लो। डॉ. अमित यादव हांणी मार्गदर्शन केलें। The Goa law, the Goa Prohibition on Smoking and Spitting Act, which was enacted by the people of Goa or the legislature of Goa in 1997. It's a much stronger legislation which prohibits sale of tobacco to anyone below the age of 21 years.
So and fine is also up to 1,000 to 5,000 rupees, and it's a very good law which is there. But because of our national legislation which is there, COTPA, so and we generally apply COTPA, and we are not applying the Goa legislation. But I think Goa has always led the public health effort, in all aspects. But this is one space where I think we collectively, if we are more, taking more action and taking our responsibilities more seriously, we will be able to protect the young children. मडगांव आयोजित केल्ले ह्या कार्यशाळेत शिक्षण विभाग, उच्च शिक्षण विभाग, मामलेदार, भलायकी विभाग, येरादारी विभाग, रेल्वे संरक्षण दळ, पुलीस, नागरी पुरवण आणि गिरायक व्यवहार, विमानतळ प्राधिकरण, नगरपालिका प्रशासन, कोकण रेल्वे, पंचायत, माहिती आणि प्रसिद्धी खाते, कारे आणि साळगावकर महाविद्यालयाचे विद्यार्थी हांचे प्रतिनिधी वांटेकार जाल्ले. दक्षिण गोंय जिल्लोधी इस्पितळाचे वैजकीय अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र बोरकार आणि गोवा कॅनचे रोलंड मार्टिन्स हांणी ह्या कार्यशाळेक मार्गदर्शन केले. Especially smoking tobacco is not only affecting the person who is smoking, it is also affecting the people around him. So it is affecting our society also. So first job in this session is to create awareness about hazards of smoking, create awareness so that in turn people are made aware of tobacco smoking. But if they don't understand these ill effects, then naturally we have to punish them in some way or the other. We say we have laws made, and therefore the enforcing agency should know what are their legal rights, what is that we can do, what are the changes that are coming up in terms of rules, so that we can implement it efficiently. We are here to discuss how best we can do the enforcement of the laws. As today you see in Goa, we are not only confronted with the issue of smoking of cigarettes, but we are also concerned about smokeless tobacco, that is chewing of tobacco. And you see there are many people who are affected, particularly our migrant labor who are using this, and therefore this is one issue which we are looking to discuss today in the program. The other issue is about implementation of PECA, which is the law focused on dealing with the vaping, or what we call the electronic cigarettes, which are used by the youngsters today. And Goa being a tourist destination, we have to also see how best we can develop a no smoking campaign and no tobacco use campaign in the state of Goa. भलायकी खाते वा गोय वैजकीय महाविद्यालय इस्पितळ हांचे कडल्यान उंचेल्या दर्जाची आणि नवी तशेंच म्हारग वखदां उण्या मोलात मेळची हे खातीर राज्यांत वखदां मोल धोरण चालीक लायला, अशी घोषणा भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केली. हे धोरण चालीक लावपी गोय हे देशांतले पयले राज्य थारला, अशें तांणी सांगलें. पणजेंत आयोजीत केल्ले एका कार्यावळींत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे उलयताले. देशाक स्वातंत्र्य फुकट मेळूंक ना. स्वातंत्र्य मेळोवपा खातीर हजारांनी लोकांचें बलिदान जालां. ताचो उगडास दवरूंक जाय, अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. गोंय सरकाराचे म्हायती आनी वितरावण खात्याच्या वतीन पणजे कदंबा बस स्थानकाचेर आयोजीत केल्ल्या फाळणी उगडास दिसाच्या प्रदर्शन कार्यावळीचें उक्तावण केल्या उपरांत मुखेलमंत्री उलयताले. ह्या कार्यावळीक पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, पणजेचे महापौर रोहित मोन्सेरात, म्हायती संचालक दीपक बांदेकर हांचे सयत हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. भारत सरकारने आयोजित केलेल्या ह्या पार्टिशन हॉरर डे, विभाजन विभीषिका दिवस हो ऑब्झर्व करता लोकांक माहिती मेळची की 14 ऑगस्ट 1947 या देशाची फाळणी जाल्या उपरांत इंडिया आणि पाकिस्तान हाच्या उपरांत कशी परिस्थिती त्याच्या वेळार पाकिस्तानात रावपी लोकांचेर आयली ते कळपा खातीर हांव मुद्दामून म्हणटा. कारण ज्या वेळार ह्या देशाचें विभजन जालें इंडिया आणि पाकिस्तान म्हणून, त्याच्या वेळार पाकिस्तानात असलेले हिंदू हे मोठ्या प्रमाणात भारतात तांकां धांवडून घालचे
थंयसर आशिल्ल्या बाकीच्या पाकिस्तानांतल्या देशांतल्या लोकांनी ज्या पद्दतीचो अहंकार चलयलो आनी थंयसर आशिल्ले सगळे हिंदू लोक की जे आपल्याक ट्रेन मेळटा चलत गाडी मेळटा त्या पद्दतीन ते येवपाक लागले तांचेर कशा पद्दतीन हाल अपेश्टा तांचेर कशा पद्दतीन खुनी हल्ले आनी कशा पद्दतीन ते त्या त्रासांतल्यान गेल्या हें दाखोवपी हें एक्झिबिशन आसा. खबरापत्रात घेऊया एक ल्हानसोच विसव. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. विसवपरांनी येवकार पळोवया मुखावेली खबरो. स्वातंत्र्यताय दिसाच्या फाटभुंयेर देशभरात महातिरंगा यात्रा आणि तिरंगा रॅलीचे आयोजन केला. जम्मू काश्मीर, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश सहित देशाच्या सगळ्या राज्यात अशा कार्यावळींचे आयोजन झाले. ही आसात कांय खिणचित्रां. राज्य सरकाराचे खेळां आनी वेव्हार संचालनालय हांच्या वतीन 19व्या स्वातंत्र्यताय दिसा निमतान तिरंगा यात्रेचे आयोजन केले. पणजे फेरी धक्क्या लागसार खेळां आनी युवा वेव्हार खात्याचे सचिव संतोष सुखदेव हांणी बावटो दाखोवन ह्या फेरयेक सुरवात केली. पणजेचे मिनेजीस प्रांगणचा सभाघर ते कामपाल मेरेन ह्या फेरयेचे आयोजन केले. खेळा संचालक अजय गावडे हांणी ह्या कार्यावळी विशीं माहिती दिली. Tiranga Rally is part of Ministries, the Ministry of Culture and even Sports. We have directions to have celebrations of campaign of the Har Ghar Tiranga to commemorate, celebrate 79th Independence Day, and this initiative कितने वर्षात 2022 33 वर्ष चालू आसा. फाल्यां आमी आमचो इंडिपेंडन्स डे मनयतात आनी ताज्या म्हजे बरोबर आसा सेक्रेटरी स्पोर्ट पंकज सर आनी बाकीचे ऑफिसर्स की मुद्दाम आज तुमचो तिरंगा पळयतात. 200 मीटर लँड केन्ना first time we are having a new where you see a very 200 meter big landy tiranga being the Burgani Dalla, so it's a Burgi, NSS, NCC cadets, Sulatli Burgi. So as a unique आम्ही आज प्रोग्राम केला टू कमेमोरेट अँड सेलिब्रेट इंडिपेंडन्स डे आणि मुद्दाम सगळ्यांमध्ये एक पॅट्रियोटिझमाची फिलिंग, तिरंगाचा आमचो मान सन्मान वाडोवपाक आज मुद्दाम रॅली सगळ्यां खातीर करपा खातीर केला. देशातल्या बऱ्याच वाठारांनी पावसाचो नेट सुरू आसा. दिल्लीतल्या NCR वाठारात आयज व्हडा प्रमाणात पावस पडलो. बिहारात उटंगराच्या पावसाक लागून हुंवाराची परिस्थिती निर्माण जाल्या. गंगा न्हंयेच्या दोन्ही वटांनी उदक तुंबिल्ल्यान लोकजिणेचेर परिणाम जालो. हिमाचल आनी उत्तराखंड ह्या राज्यांनी लेगीत उटंगराचो पावस पडिल्ल्यान हवामान खात्यान रेड अलर्ट जारी केला. उत्तर प्रदेशातल्या खुबशा जिल्ल्यांनी हुंवाराची स्थिती निर्माण जाल्या. गोंयांत लेगीत फाटले 2 दीस सेगीत पावस पडत आसा. 14 ते 17 ऑगस्ट मजगती हवामान खात्यान येलो अलर्ट जारी केला. जम्मू काश्मीरातल्या किश्तवाड जिल्ह्यात माचैल माता यात्रेच्या मार्गाचेर आयज भिरांकूळ ढगफुटी जाली. थळाव्या अधिकाऱ्यांनी दिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या दुर्घटनेत 12 जाणांक मरण आयिल्ल्याची भिरांत आसा. मजत आनी बचाव कार्य झुजा पावण्यार सुरू आसा. माता माचैल जात्रे निमतान भाविकांची ह्या मार्गाचेर गर्दी आशिल्ली. त्या वेळार ही ढगफुटी जाली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ढगफुटीची म्हायती जाणून घेवन गरजूंक मजत दिवपाची कवाय दिल्या. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी लेगीत मजत पंगडा कडल्यान नियाळ घेतलो.
आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 26.6 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आता मेरेन राज्यांत 2383.9 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्ल्याचें हवामान खात्यान कळीत केलां. आनी आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परत एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. देशाची फाळणी करपी फाळणी वेदना दीस आयज पुराय देशांत पाळ्ळो. स्वातंत्र्या खातीर बलिदान दिल्ल्या देशवासियांक मानेस्तांनी ओंपली आर्गां. 19व्या स्वातंत्र्यताय दिसाच्या पूर्वसंजेर आयज सांजे 7 वरांचेर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू देशवासियांक दितल्यो संदेश. दूरदर्शन आनी आकाशवाणीच्या सगळ्या केंद्रांचेर जातलें प्रसारण. नवी दिल्लींतल्या आपल्या भेटेत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केंद्रीय मंत्री अमित शाह आनी JP नड्डा हांची घेतली भेट. गोमेको खातीर 50 सुवातांची केली मागणी. स्वातंत्र्यताय दिसाच्या निमतान पणजे कदंब बस स्थानकाचेर आयोजीत केल्ल्या फाळणी उगडास दिसाच्या प्रदर्शनाचें आयोजन. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलें उक्तावण. आनी देशाच्या उत्तर भागात उटंगराच्या पावसाक लागून लोकजिणेचेर जालो परिणाम. जम्मू काश्मीरांतल्या तिस्तेवाड वाठारात ढगफुटीक लागून 12 जाणांक आयलें मरण. मजत कार्य आसा झुजा पावण्यार. आनी इतलें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार. सबसे पहले अपने सेट टॉप बॉक्स के रिमोट से मेन्यू दबाएं। उसके बाद इंस्टॉलेशन में जाएं, फिर स्क्रीन पर दिख रहे टीपी लिस्ट को सेलेक्ट करें और फिर फ्रीक्वेंसी 11090 मेगाहर्ट्ज, सिंबल रेट 29500, पोलैरिटी V सेव करके सेव का बटन दबाएं। इसके बाद स्क्रीन पर दिखाई गई सभी फ्रीक्वेंसी और सिंबल रेट को आप